सरावंडींग डेव्हलपमेंट करपाक तेन्ना डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता. ब्रिटिशांनी ते केल्ले न्ही, म्हणजे ब्रिटीश भारताचें राज्य कित्याक करपाक पावले की डिवायड जाले. ऑफकोर्स तुमच्या हांगा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षा बरोबर विचार आसतले, राजकीय पक्षा बरोबर मैत्री आसतली. एक कल्टिवेशनाचो विशय आसा, एक जनावरांचो विशय आसा आनी एक एनवायरमेंटलाचो विशय आसा. सो एक तुमकां हांव आश्वासन दिता. आश्वासन म्हणजे पॉलिटिकल आश्वासन न्ही, हांव मंत्री न्ही, पण एक गोंयकार म्हणून एक आश्वासन तुमकां दिता की हें सगळें डिस्ट्रॉय करून हांगा IIT. तुका दिसता आमकां की तांणी फोर्सान फुसलावन आपोवन हाडलें म्हणून आनी आमी तांकां फुसलावपा आयल्या म्हणून? अरे ते बाबडे आपली व्यथा मानता. लोक गोंयकार उलोवपाक लागले की तांकां फुसलावपाक कितें तांची शेतां आसा, तांची घरां आसा, तांची जे कसलेली जमीन आसा ताज्या आज्या पणज्यांनी केल्ली. आज तुमचें वय कितलें? 75. तुमच्या आज्या पणज्यान केल्ली म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींच्यान जमीन कसता ती. तो 75 वर्सां पयलीं ताका खबर आसतली ती जमीन ते कसताले म्हणून. म्हणजे ताज्या बापायन खंय ना खंय तरी कशिल्ली 50-70 वर्सांचेर, बरोबर? ताच्या पयलीं ताज्या आज्यान कसली आसतली, पण बरोबर न्ही? मागीर हे जेन्ना 150, 200, 250 वर्सां लोक हांगा जमीन कसता, ती जमीन तुमी तांची घेवन कितें साध्य करपाक सोदता? सरकार प्रत्येक वेळा IIT जे शेतां बागायती करतात थंय त्याच एरियाची निवड कित्याक करता? होच मोठो प्रश्न आसा. ज्या जाग्यार तुमी कसिनोंक जमनी दिल्या, गेमींग हब म्हणून जमनी दिल्या, शहरीकरण करपाक जमनी दिल्या, त्यो जमनी अजून कांय वापराक पोचूना. परत घेया आनी थंय घाला. हांवें जशें म्हणलें तुमकां की पेडण्या कसिनो खातीर 4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली आसा. सभोवताली आनीक जमीन आसा एक्वायर केल्ली, थंय घाल IIT. बरी मारती. ते एअरपोर्टूय लागीं आसा जशें म्हणलें हांवें तुका, थंय घाल. थंय काय व्हडली कोण कल्टिवेशन करना, ऑलरेडी एक्वायर्ड जमीन ती. कसिनो नाका गोंयांत, गोंयकारांक नाका म्हणून सांगला. तरी पूण तो लागता, तो पेडण्याचेर लागता. आनी पेडणेकारांक तांणी कॅरट दिलो की जॉब मेळटले. आज पेडणेकारांक जॉबूय मेळना. आज जर एअरपोर्टार तूं वचत जाल्यार सगळे महाराष्ट्रा बॉर्डरांतले, आतां MRFूय तेच करतालो. MRFांनी सांगिल्लें की कुडाळ वचून घेतले म्हणून. JMR एअरपोर्टान सगळे आसा ते महाराष्ट्रांतले आसा. पळयल्यार कळटा तांकां मातशी कोंकणी येता, पूण ती कोंकणीचेर कितें ती कोंकणांतली कोंकणी ती आमकांय कळटा न्ही. आमी पिशे न्ही, आमी ते एअरपोर्टांतल्यान फ्राय करता. गोंयकाराची नांवांय कळटा, गोंयकार कोणते कळटा, गोंयकार आसा खंय. थंय सर्वीस झाडू मारपी, टॉयलेट पुसपी, थंय सेक्युरिटी ते MTSाचो स्टाफ कसो आसता पळय ग्रे कलर घालून, ते सगळे हें गोंयकारांनी हेंच करत रावपाचें. आनी तांकांय फाल्यां ती तांची कसता ती जमीन घेवन तांणी फाल्यां पिवन आनी थंय सफाई कामगार म्हणून रावपाचें. म्हणजे गोंयकारांची ही लायकी सरकाराक दिसता. हें जावपाक दिवचें ना. आमी तांचे बरोबर आसा, तांकां कोणूय फूस लावना आनी आमी हांगा फूस लावपाक येवना. आमी तांकां आमचो सपोर्ट दिवपाक आयल्या आनी तातूंत भितर राजकारणूय ना. आमकां खंय ना खंय तरी तथ्य दिसलां. आमकां हें पटलां की गोवो आज जर फोंड्या पावलो आनी साळ जर आज पणजे पावली, ती साळ थंय कसिनोन खेळपाक येवना ना, ती वयल्या बाजारांत तो गोवो थंय शॉपिंगेक गेलो. आनी जो बिबटो, जो रवी नायक म्हणटा की पोसचो म्हणून, तो ताणें पोसचो ते ताज्या गार्डनान. पळय जे लोकांक नाका ते सरकार खंय ना खंय तरी लाटपाचो प्रयत्न गोंयकारांचेर करता अशें आमकां तरी दिसता. हो जो विशय जेन्ना मिडियांत आयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें. म्हणजे ही गजाल अशी घडली की आमकांय खबर नाशिल्ली की कोडार सारक्या गांवांत ते IIT हाडपाक सोदता. जेन्ना आमी बिट्स पिलांनीचो विशय उलयता, 5 जाण भुरग्यांचो मृत्यू जालो. 5व्या उपरांत आज बोवाळ जाता. चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण कमिटी केल्या म्हणून 4थ्या मृत्यूचेर. ती कमिटी कोण आसा, कोण मेंबर आसा, कितें ताजी फायंडींग कांय खबर ना. आज ड्रग्सांचो जो विशय आसा तो गांवांनी पावला. आतां कोडार सारक्या गांवांनी तुमी आज वेगळ्या तरेचें एक शहरीकरण करून हे सगळे गांवांन ह्या हाडपाक सोदता. होय मोठो प्रश्न आसा. गांवची जनावरां, गांवचें उत्पन्न, गांवचे लोक, गांवची जी कल्टिवेशन आसा ते वेगळे विशय. हो विशय आसा की गांवांचें शहरीकरण करतात कित्याक गोंय आमचें इल्लेशें, गोंयचें सैमूय इल्लेशें, गोंयची रानां, भाटां, बेसां, आमचे गवे रेडे, आमचे वाघ इतलेशेच उरल्या. ते जर नाश करपाक गेलो जाल्यार गोंयान उरतलें कितें फाल्यां? देवाची भुमी. आज देवभुमीची परिस्थिती अशी करून दवरल्या की पणजे कसिनो आनी खंय अशे ड्रग्स आनी खंय क्लब्स, ही परिस्थिती आसा गोंयची. सो हें म्हाका दिसता कोडार सारक्या गांवांन हाडून कोडार डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवचे ना. तुमी लोकां बरोबर आसा? आयल्यात त्या खातीर जाय तितले येतले. हांवें तांकां सांगलां मरे उकडे शिस्तान हुमण जेवपा येतलो म्हणून. म्हाका कोणी सांगलां पणसाची भाजी बेस्ट मेळटा म्हणून घरा. सरकार जेन्ना एरगंट जाता तेन्ना हें येता. आज सरकाराक गोंयकार दिसता की कांय पडून गेल्लें ना म्हणून. आज ही परिस्थिती गोंयकारांनी आपल्याचेर हाडल्या. सो म्हाका एक गोंयकारांकय सांगन दिसता की गोंयकारांक जागो जावचो पडटलो. हे उद्धट उर्मट सरकार जाला पळय, एरगंट जे सरकार जाला, तांकांय एकदां दाखोवन दिवपा जाय की हे पचचें ना, हे सोंसचें ना म्हणून. तेन्नाच गोंय बदलतलें आनी गोंय बदलतलें जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान बदलचो पडटलो. हांव शिवप्रसाद शिरोडकार, शिरोडेच्यान. ज्ञानेश बाबान आतां सांगलें. पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका एक गजाल सांगपाची आसा
गव्हर्मेंट ST रिप्रेझेंटेशन बिल पास करता, एक सायडीन ST स्ट्रॉंग करता आणि दुसरे सायडीन STचें घर बेघर करता. सो म्हाका हें डबल स्टँडर्ड कळना. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार हांगा सगळें पयलें जाल्यार 95% लोकां कडेन कृषी कार्ड आसा. आय कॅन से 100% लोकां कडेन. आनी जेन्ना पळय असो एक डिसिजन जाता की हांगा IT येतलें, IIT जातलें, सो म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की डेव्हलपमेंट जावपा जाय, पूण हें जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता पळय तेन्ना लोकांक त्रास जावपा येना. आतां हो 19 लाख स्क्वेअर मिटर जो पळय उलयला तातूंत म्हाका कळटा तशें 5 लाख सगळे आमचे भावांनी एक्वायर्ड केला, म्हणल्यार तांकां टेनंट आसा आनी खूब आसात ते 38 आनी 46 सुमार लोक आसात. प्लस 5 लाख प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, प्लस 9 लाख जो आसा पळय तो ते हें करतात, अजून तातूंत रोयतात, कल्टिवेशन जाता. सो हें पळय चल्लां, दीस इज हें विदावट तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जालां. हें दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताबडतोब हाचेर कितें आसा पळय सारकी स्टडी करची आनी तांकां त्रास जावचो न्ही. दुसरें म्हाका सांगपाचें आसा की हें पळय जालां, आमचो बाबा लाडको आमदार जो आहा शिरोडेचो बाब सुभाष शिरोडकार, हाका हांव विचारपाक सोदतां की हें गिफ्ट काय म्हूण तांकां. इतले 40 वर्सां पळय तूं राज्य केलें की आमदार रावलो हें गिफ्ट. हांवें ताका काल एक पळयलें की ताका विचारलें की तुका कितें उलोवपाचें आसा हाचेर काय म्हणून. ताणें नमस्कार केलो आनी गेलो. सो हें अशें जावपा येना. ही हॅज टू कम क्लियर की बाबा हें जातलें कित्याक जाता आनी जायना जाल्यार ताणें सांगपा जाय. आनी सो म्हाका एकच सांगपाचें आसा की हांव हे सगळे आमच्या भावां बरोबर, आमच्या भयणी बरोबर स्ट्रॉंग रावतलो आनी हांव वील एन्श्योर की 1 इंच आमची जमीन खंय वचची ना एंड वी वील बी स्ट्रॉंग आनी युनायटेड. म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट करपाचो फूल गांव, तुमी युनायटेड रावात आनी हांव शुअर की गव्हर्मेंट सपोर्ट करतलो हाका आनी हें बरे भशेन रिजॉल्व जातलें. आनी थँक्यू. तुमचो फूल सपोर्ट गाम, फूल सपोर्ट आसतलो गाम म्हणटा लोकांक. हय, म्हजो फूल सपोर्ट आसा. जे सांगले त्या प्रमाणे हांव आसतलोच त्या लोकां बरोबर. हे आमचे भाव आनी हांकां आमी सोडपाक शकना. वचत थंय कितें जाता जाणा, एरिया पळयता, कांय स्टडी जायना आनी डायरेक्ट हें जाता. सो वीच इज नॉट रायट. सो आतां आमी रेगुलर आसतले हांगा आनी हांकां कितें सपोर्ट जाय पळय तो हांव दितलो म्हजे सायडींतल्यान. विश्वजीत राणे आसा, बाब सुभाष फळदेसाय आसा, बाब आमचे तवडकर आसा. हांकां हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां. आनी कित्याक जाणा, हांच्यांनी ही IIT फोट मारून धांवडायली. सो हांगचो जो आमदार आसा ताणें आमी तीच अपेक्षा आसा आनी ह्या लोकांक आमच्या कांयच भावांक भयणांक त्रास जावपा येना. नमस्कार सगळ्यांक, माई मोगाचो येवकार. पयर आमी एक उलो मारलेलो की आमी IIT जी आसा हांगा ती IITक आमचो विरोध आसा अशें म्हणून. आनीक जे कोण समाज कार्यकर्ते आसा म्हणा जावं बाकीचे कोण लिडर आमदार कोण आसात तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो अशें आमी एक उलो मारलेलो. आनी आयज त्या प्रमाणे एक शिरोडेचे उद्योजक जे आसात ते आमचे बाबा शिवप्रसाद शिरोडकर आमकां आमचे फुड्यान हांगा येयल्ले आसा. आनी तेणें हांगा आमी विचारलेलें आसा आमकां की बाबा तुमचें कशें कितें खैफीर आसा तें आमी तांकां सांगलेलें आसा. पेपर्स कितें बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमी तांकां दाखयल्ल्यो आसा. तेजे प्रमाणे तेणें तेजेर स्टडी करून म्हणजे तेजेर विचार करून आतां तो मेळोन तेणें एक आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की तुमी जे हांगासरले आसात ते सारके टेनंट म्हणून लागलेले आसात, तुमचे डॉक्युमेंट सारके आसात, तुमचें उत्पन्न हांगासर आसात, तेजे प्रमाणे आपलो जो सपोर्ट जो आसा तुमकां तो पूर्णपणे आपलो सपोर्ट आसतलो अशें तेणें हांगा जाहीर केल्लें आसा. आनी तो आतां तुमकां सांगतलोच. पूण तो हांगा येयलो आनी आमकां एक आमच्या समाजाच्या लोकांक म्हणात आमच्या गांवच्या लोकांक एक IIT बद्दल तेणें जो आमकां सपोर्ट केलो ताका लागून एक कसमशेचे आमचे जे बांधव आसात ते बांधवा तर्फे हांव तेजे मनाच्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा.